नमस्कार. आयज जी घडामोडी कालच्यान गोंयान गाजता त्यो म्हणजे निलेश काब्राल राजीनामो दितले काय ना आयज निमणे तांणी दिलो. कांय वेळा पयलीं निलेश काब्रालांनी पत्रकार परिशद घेतली आनी पत्रकारां कडेन संवाद साधलो आनी तांणी सांगलें की आपूण जो राजीनामो दिला वो पक्ष श्रेश्ठींनी आनी सीएमान आपल्याक रिक्वेस्ट केली म्हणून दिला अशें तांणी दावो केला. आमचे बरोबर आसात काब्राल सर, आमी तांचे कडेन उलोवया. सर, हें खरेंच रिजन की रिक्वेस्ट केलो म्हणून तुमी राजीनामो? हांव सांगता ना रे, म्हाजे कडेन डिमांड केलो हांव दिनासलो. म्हाका रिक्वेस्ट केलो कित्याक 8 जाण काँग्रेसींतले भितर येयल्ले आनी तांकां तेणी प्रॉमीस केल्ले आनी म्हाका रिक्वेस्ट केल्लो, सेंट्रल लिडरांनी केल्लो आनी सीएमानी रिक्वेस्ट केलो म्हणून हांवें दिलें. म्हाका कांय प्रॉब्लम ना, कित्याक म्हाज्या मनान खोटीपणां ना. आनी म्हाका दिसता सीएमान हांवें पळोवंक ना, कोण तरी म्हाका पत्रकार सांगता की सीएमानी स्टेटमेंट केला म्हणून ताणें रिक्वेस्ट केलो म्हणून सीएमान आनी सेंट्रल लिडरान. सो म्हाजें कांय चुकीचें हितून कांयच ना न्ही. सो रिक्वेस्ट केलो म्हणून दिला. आनी हेजे फुडें जर पार्टीन आनी म्हाका जें कितें काम सांगलें आनी बरे भशेन सांगलें जाल्यार हांव सदांच पार्टी खातीर काम करतलो. ना, कित्याक मदीं अशें जाल्लें की तुमकां राजीनामो दिवपाक लायला पूण तुमी दिवपाक रेडी ना अशी चर्चा सुरू जाल्ली, अशें उलोवप चालू जालें, कारण तुमी दिल्ले आशिल्ले. म्हाका 3 दीस पयलीं, आयचो 4थो दीस, 3 दीस वा 4 दीस पयलीं म्हाका आपयल्लो. हांवें सांगलें ना रे, अरे जेन्ना तुका आपयता म्हाका खबर ना कित्याक आपयता आनी तुका सांगता की तुका सॅक्रिफायस करूंक पडटलें. म्हाका पयलीं आंग काडलें आनी तुका सांगूं ना म्हणजे आनी 3-4 जाणांक सांगलां म्हणपाक लागलें. सो मागीर हांवें म्हणलें हांव परतून येवन सांगतलो. सो सॅक्रिफायस आनी मागीर रिक्वेस्ट इज अ डिफरंट मिनींग. सो तेन्ना म्हाका पयलीं 4 दीस पयलीं उलयलें तेन्ना सॅक्रिफायस करूंक पडटलो. तेन्ना विचार येयलो, मागीर हांव सीएमा कडेन उलयलो, बाकीचे कडेन उलयलो आनी ते मनान येतलें. मागीर जेन्ना म्हाका फोन येयलो परतून काल आपयलो आनी रिक्वेस्ट करपाक लागले की तुवें दिवपाक जाय. सो तेन्ना म्हाजें रिक्वेस्ट करता आनी मागीर आनी कितें फाटीं रावपाचें म्हणून रिजर्वेशन दिलें. बीजेपी म्हणटा ती सदांच राजकारण मतांचें पळयता, कोणा कडेन कितले वोट्स आहा कितें आहा. तुमी फाटले फावटी सामके कमी मतांनी येयल्या. सो हो एक क्रायटेरिया बीजेपीन दवरलो की बाबा निलेश काब्राल फाटले फावटी काय तेच्या पयलीं तुमी व्हडली मेजॉरिटी घेवन येयले, मागीर तुमी म्हणजे मतां तितके सामके कमी जाले. सो हेजो विचार खंय तरी बीजेपीन केलो अशें दिसता तुमकां? हय, म्हाका दिसना की एक मतदान निवडून येयलो आमदार जाता आनी म्हाजे सारके कमी मतदान येयले लोक बीजेपीन आतां हांगा आसा आनी तेय मंत्री आसा. तुकाय खबर आसा, तेजें हांव नांव घेयना. सो प्रश्न तो ना. प्रश्न आशिल्लो की तेंचें कमिटमेंट आशिल्लें. इट वॉज अ लाँग ड्यू कमिटमेंट आनी म्हाका दिसता ते परतून तेजी चर्चा जातली आनी तांकां खबर आसलें की निलेश काब्राल जो आसा हो पक्षाचो कार्यकर्ता, पक्षांतल्यान वयर सरला. हांव सदांच पक्षा मानता की तेंचे खातीर म्हाका आज पोजिशन मेवला. आज निलेश काब्रालाक जर गोंयान वळखता इज बिकॉज आय एम भारतीय जनता पार्टी एक आमदार, मिनिस्टर, म्हाका पदवी दिली. आज लोक वळखता आनी आय इंटेंड टू वर्क. म्हाका पदवी नाका, म्हाजी चेअर इज नॉट इम्पॉर्टंट. चेअर गिवन बाय पीपल ऑफ कुडचोल इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर मी आनी आय वील ऑलवेज बी इंडेप्टेड टू देम आनी तेजे खातीर हांव काम करतलो. पूण म्हाका दिसना ते तूं कितें सांगता पळय सारकें म्हण. तुमी खंय तरी तुमचो रोखठोक तुमी म्हणटा तशें तुमी डायरेक्ट उलोवपी, तुमी सारके तोंडार कितें सांगपी, हेका लागून तुमची आयज म्हणजे तुमकां आयज अशें सॅक्रिफायस करचें पडलें अशें दिसता. कित्याक खुबशे आमदार मंत्री हेच्या फाटल्यान रावता, तेका गड्डून रावता, तशें तुमकां जमोंक ना? पळय, तुका म्हजो स्वभाव खबर आहा. हांव रोखटोक दिवपी. आतां फुडें तुजें दिसता पळय ताका रोखटोक दिवपाचो आसा. हांव डायरेक्ट सांगता तुका, कित्याक नाका जाल्ली बातमी 2 दीस पयलीं हाडली. पूण म्हाजें सांगपाचें कितें आहा की हांव सरळ उतराचो. म्हाजे कडेन फाटल्यान विचार करून उतर करपा जायना. आनी म्हाका जर कळलेलें, म्हाका जर सांगलें की हेज्या खातीर तुका स्टेप डावन कर म्हणून हांव ताका विचारपाचें, प्रूव कर म्हणून म्हाका. सो तेणें म्हाका तशें सांगूंकच ना न्ही. सो दे हॅव क्लियरली सेंड दे रिक्वेस्टिंग टू दीस. दॅट्स वाय आय हॅव गॉट डावन. आनी म्हाका फाल्यां जर तुका सांगता, आजुनूय सांगता की फाल्यां म्हाका आनी कितें काम जर भारतीय जनता पार्टीन सांगलें, कित्याक सी आय एम इंडेप्टेड टू पार्टी फॉर गिवींग मी दीस पोजिशन. हांव परतून रिपीट करता, कुडचड्यावेल्या लोकांक हांव इंडेप्टेड आसा कित्याक आज हांव तेंचो मतदार म्हणजे आय एम नॉट आय वॉज नेवर अ वोटर, नायदर आय स्टेड देर, बट दे हॅव इलेक्टेड मी सो मेनी टायम्स. सो आय एम इंडेप्टेड टू देम. ऑफकोर्स आय एम इंडेप्टेड टू देम आनी आय कॅन डू एनीथींग फॉर देम वेर एवर इट इज. हांव केन्ना म्हजे आतां एकदां आमदार जालो म्हजे कडेन ऑपोजिशनूय लोक येता. थोडे आमचे कार्यकर्ते म्हाका पिट्टा की तूं ऑपोजिशनाचें काम करता. शी ज्यो गोश्टी करपाक आमदार जाता सगळ्यांचो आमदार हे न्ही आनी की तांकां भायर उडोवपाचें. सो म्हाका दिसता हो स्वभावान हांवें खूब फुडें गेल्लो आसा आनी भारतीय जनता पार्टीन जेन्ना रिक्वेस्ट करता म्हाका दिसता एज अ कार्यकर्तो म्हाका हे रिक्वेस्ट मानपाक पडलें. बरें, आतां मुख्य विशया कडेन आमी येवया. आरोप जाता तुमचेर की PWD रिक्रुटमेंट जो प्रोसेस जाला ह्या प्रोसेसान खूब गैरवेव्हार जाल्यात. हे तुमचे गोमंतक, हांव आतां डायरेक्ट तुजे गोमंतक TV तुमी हें दिल्लें आनी गोमंतक न्यूजपेपराचेर पयर काल आजूय येयल्लें.
सी म्हाजें न्ही तुमी म्हाका प्रूव केलें न्ही हांवें तुका आतां म्हणटा मंत्री हांव रिजायन जाला हांव आमदारचो रिजायन जाता म्हजें सांगपाचें कितें आहा कोणाचें चरित्र पळय अशें वाऱ्यार घालप ना यू आर अ फोर्थ स्टेट इफ यू हॅव प्रूफ आतां तितून भितर तुजें तूं आनी तुजो एडिटर उडयता पयलें हांवें काल तितून भितर कितें आसा की हांवें नवीन लोकांकूय घेवपाचो हो कोण रे म्हाका सांगपाक तुजो एडिटर म्हाका अरे म्हजें सांगपाचें कितें हायकोर्टान जेन्ना मान्यता दिलो हो हायकोर्टा वयर हायकोर्टान मान्यता दिली की हे लोकांक परतून आमी री एग्जाम दिता हायकोर्ट सेड ओके गिव देम री एग्जाम तेका लागून आमी री एग्जाम दिली हायकोर्टान जर सांगलें ना सगळें स्क्रॅप कर आनी परतून सगळें फ्रेश एप्लिकेशन घे तेंचे अन्याय जायनासलो काय कितें कित्याक आतां पळय शिकल्याक हे 2021 पोस्ट 20 to 23 2-3 वर्सांनी न्यू भुरगे तयार जाल्ले आतां हे पोस्ट जे आसा हेजे फाटल्यान ऑलमोस्ट आनी 150 पोस्ट PWD भरपाचे आहा तेजे खातीर ते पोस्ट आसतले भुरग्यांक पूण हे जेन्ना हायकोर्ट जेन्ना मान्यता जाता हो एडिटर तुजो आसा पळय हो तेंच्या वयर आसूंक शकना सो म्हाका दिसता आय एम व्हेरी क्लियर इन दॅट दुसरी गोश्ट जी आसा की म्हजें एलिगेशन करपाक सोंपें हांव आजुनूय सांगता की निलेश काब्राल निस्वार्थपणाने काम केल्लें आसा आनी जे एग्जामी जाल्यार हांवें कंडक्ट करूं ना ती पॉलिटेक्निके कंडक्ट केली आनी पयले जे लिस्ट मारता पळय म्हाका खबर देखून ना म्हाका फोन केलो कोणें की रिजल्ट मारलो म्हणून म्हाका खबर देखून ना की रिजल्ट डज नॉट कम टू मी रिजल्ट गोज टू डायरेक्टली टू PWD आनी PWD डज नॉट टेक टायम दे अपलोडेड ऑन द वेबसायट आनी अपलोड जेन्ना केले ती अपलोडेड कॉपी अजूनय आसा मे बी अपलोड करता तेन्ना काय चुकी जावंक शकता म्हणजे पेपर स्कॅन जावना आसतलो तेन्ना मे बी कितें डिफरन्स आसतलो पूण तो जेन्ना ताका कळ्ळें ते रोखडें केलें पूण त्या दिसाक जे अपलोड केलें टायम आसलो थंय त्या दिसाच्यान अजूनय तो रिजल्ट अपलोड केला आणि तितून भितर मॅरीट काडून आशिल्लें कोणाचें मॅरीट ना मॅरीट हे काडना कोण काडना तुजे पॉलिटेक्नीक काडना पॉलिटेक्नीक रिजल्ट दिता मॅरीट आतां DSC बसतली आनी तितून भितर मॅरीट कोण एप्लाय केला SCन OBCन हँडिकॅप्टान मागीर अशें करून मॅरीट काडटले आनी तांकां लोकांक आपयतले तेंचे सर्टिफिकेटी पळयतल्यो ते जर एलिजिबल आसा फाल्यां म्हाका 80 मार्क्स पडले तूं जर रायडर पळय मरे तूं ते 80 मार्क्स जर फळे पडले आनी म्हाजे हांवें OBCन एप्लाय केला म्हाजे OBC सर्टिफिकेट ना ते कशें घेतले सो मॅरीट कशें डिसायड करूंक शकता पयलीं मॅरीट इज ओनली आफ्टर डिपार्टमेंट सिलेक्शन कमिटी जी आतां म्हाका दिसता सोमाराक बसपाची आहा आनी देन दे वील डिसायड दे वील पुट अ मॅरीट बट तुम्ही म्हणटा पळय तुम्ही आमच्या न्यूजा बद्दलूय उलयले आमच्या एडिटरा बद्दलूय तुम्ही उलयले तुम्ही म्हटले की पत्रकारिता किंवा जर्नलिझम हो एक लोकशाहीचो एक स्तंभ आसा ते काम आमी करता आनी आमी त्या दिशेन आमी ते उलयल्ले बातमी जाली सगळी अशें भितर इतले लूप होल्स आसले म्हणटा एग्जामी भितर कॅन्डिडेट सांगता जे कॅन्डिडेटांनी एग्जाम दिल्या ते सांगतात की तुम्ही भरपाक दिलो म्हणजे हे कॅन्डिडेटांचे आमी काय एक्सपर्ट ना भितर तुम्ही एक्सपर्ट ना पेपर बरोवपा दिता तितून ते क्वेश्चन आसता 4 ऑप्शन आसता सकयल एक तो रावंड आसता तो सगळो फिल करप बरोबर पेनां दिली तुमीच पेनां परत आसली तशी काडून घेतली ती तुमी काय दिवना तांकां कॅन्डिडेटांक कित्याक म्हणटा ते कित्याक जर ब्लँक पेपर दिला जाल्यार तांकां ते भरपा बरें पडटले अशें म्हणून अशे तरेचे उलोवप जाता सो हेचेर क्लियरिटी तुमी कित्याक दिना कित्याक पयलीं एडिटरान म्हजें एलिगेशन केलें फ्रंट पेजीचेर बातमी हाडली हांव तुका विचारता मरे म्हाजे कडेन पयशे घेतल्या अशें म्हूण तेणें घातल्या वो कितें तरी घेतल्या म्हाका हाडून दाखयचें मरे आतां कॅन्डिडेट जे नापास जाल्ले पळय हे सद्दांच आसता तुजें म्हाका सांग जेन्ना स्कुलान जेन्ना तूं गेला हांवूय गेला कॉलेजीन गेला जेन्ना नापास जाता टिचरीन सारकें म्हजे पेपर करेक्ट करूं ना टिचरीन म्हाका सारकें मार्क दिवना खंयचो भुरगो सांगना तूं न्हू पूण फाटल्या एग्जामीक जेका कितले 90 मार्क 93 मार्क पडले तेका आतां 9-10 पडले आसूं तो कॅन्डिडेटूच म्हणटा की हें अशें कशें जालें अशें कशें जालें ताका सांग ही जी सिस्टम आहा हो पेपर जो आसा हो ह्युमन दिना हे कंप्युटरान घालता आनी कंप्युटर स्टॅम्प करून दिता मार्क्स हें ताका खबर ना जाल्यार ते भुरगो कोण सांगलो म्हजे कडेन हाड हांव जर PWD मिनिस्टर ना म्हाका कापस्ता ताका व्हरून तेजो पेपर दाखोवपाक काय आरटीआय बी काय घालनाका म्हजे कडेन यो म्हणून सांग आनी म्हाका हांव ताका घेवन वयता आनी तेजो पेपर काडून दिता आनी तेणें दाखयचें म्हाका कितें चुकलां आनी कितें चुकना ताका पळोवं मरे बट तुमच्या पार्टी भितरूच व्हडलो बोवाळ जाल्लो ही गजाल खरी तुमच्या अगेन्स्ट कंप्लेनी केल्यो म्हजे अगेन्स्ट कंप्लेन तुज्या एडिटराक हांवें फोन करून विचारलें मरे तेणे कडेन तें नांव म्हाका सांगलें हांवें ताका फोन केलो तो खंय पळय 15 दिसांनी बातमी हाडली हें कित्याक म्हणटा हांव जेन्ना आमी ब्रेकिंग केली की तुमकां ड्रॉप करता किंवा तुमकां रिजायन करपा लायला तेन्ना तुमच्या BJPच्याच पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी आमकां फोन केले की खरेंच जाता अशें काय म्हणून ड्रॉप करता तांकां काय म्हणून सो दे वेर हॅपी दॅट तुमकां ड्रॉप करता म्हणून कितें आसता भारतीय जनता पार्टीचे भितर सगळे कार्यकर्ते एक शिरचे आसना
तूं पळय सांगता पळय मे बी थोड्यांक मे बी हांवें दुखयल्लें आसतलें म्हणजे कितें म्हजें मातशें सरळ तरळ उलोवप हेंच तुमकां रॉंग वयता काय म्हणटा हांव. ना तें म्हजें सरळ ना तशें न्ही रे पळय एलिगेशन आनी हांवें उलोवप तुका विचारलें आनी ते थोडे हॅप्पी जाले म्हणटा तूं मे बी हे कार्यकर्ते कोण तरी हो कोण तरी भारतीय जनता पार्टीचे खंय तरी हांवें तेजें कितें तरी हांवें सांगलें जातलें जाणा म्हणून म्हज्या काय हॅप्पी जाल्लो आसतलो पूण मेजॉरिटी म्हाका तुका सांगता गोंयभर भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते हांव वळखता तेणी म्हाका वळख दाखोवपाची गरज ना हांव आतां ना भारतीय जनता कालचो परचो सो हांवें सगळ्यांक नांवान वळखता तोंडान वळखता मे बी तोंडाचें नांव वळखना पूण दिसलो की हो कार्यकर्तो ज्येश्ठ कार्यकर्ते हांव भोंवत आसता न्ही सो म्हाका सांगपाची गरज ना पूण म्हाका दिसता जे रिजल्ट जाला पळय तो हांवें करूं ना आनी जे 95 पयले पडलेले ते तांकां विचार नो कित्याक पडले ते ताका जाल्यार हांव तुका सांगला न्ही पेपर दिता म्हणून सो म्हाजें क्लियर स्पश्ट म्हणटा की म्हाजें इंटरफरन्स हे हितून नाशिल्लें हायकोर्टान आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी दिल्ली आमकां भुरगे कमी आशिल्ले म्हजे एक्झिस्टींग जे एई आसा ते जेईची काम करताले अजूनय करता आनी म्हाका खूब खंत भोगताली की ते करता एई जावन जेईचें काम करताले मेजरमेंट करताले सो हेजे खातीर हांव म्हजो प्रश्न आसलो की बेगिना भरपाचो सो हितून भितर कांयच ना हे सगळे गोश्टी सारक्यो केल्ल्यो पेपराचे मार्क्स जे पडल्या ते कंप्युटरान दिल्ले आसा ह्युमन इंटरव्हेन्शन ना आनी कोणाक जर दिसता न्ही अजूनय हांव मिनिस्टर ना म्हाका येवन मेळचें हांव तांकां फॅसिलिटेट करून ताका पेपर दाखोवंक शकता तुम्ही अजून अपील करता अशें कितें जाल्यार तुमी कोणते फुडें येवचे आनी आपल्याक दाखोवचें मरे म्हाका कांयच प्रॉब्लम ना सो म्हजें म्हणणें कितें आसा जे कोणाक दिसता की ताका मार्क्स कमी दिल्या कितें आसता भुरग्यांक आज सोय सगळे कडेन वचपाक म्हजे कडेन खूब भुरगे येयल्ले खंयचे मतदारसंघात म्हजे येयले हांवें म्हणलें पळय बरे मार्क्स घ्या आनी फुडें वचा अशें म्हजें म्हणणें आशिल्लें तांकां बट आमदारांनी तुमच्याकडे डिमांड केलो आपल्याक अमके पोस्ट दी कशें तरी कोण आमदार तूं सांग तुजें लायव्ह आसा मग तूं आतांच घेता कोण आमदार म्हाका नांव सांग हांव स्पिकर फोनार घेता ताका कोण तुका पळय सांगता पळय तें म्हाका नांव सांग हांव ताका आत्तां स्पिकर फोनार घेता आनी ताका विचारता तुवें डिमांड केल्लो जाल्यार फाल्यां बी न्ही आत्तां विचारता तूं लायव्ह आसा न्ही आत्तां विचारता म्हाका दाखयचें म्हाका नांव सांग कोण तो हांव विचारता म्हाका पळय कोण आमदार डिमांड करूंक शकना इट इज ऑन मॅरीट आतां कितें आसता थोडे आमदार जे आसता पळय ते सांगता मातशें हेल्प कर ताका हांवें ताका सरळ सांगलें आमकडे हेल्प करपाक ताका बरें शिकपाक लाय आनी ताका कितें जर हेल्प जाय म्हणजे सिलेबस जर जाय आनी कितें जाय तें आमी दिवंक शकता अशें म्हजें म्हणणें सो हो प्रोसेस आहा तो फुडें कंटिन्यू उरचो म्हणटा ऑफकोर्स उरपाक जाय ताका कितें प्रॉब्लम आसा प्रोसेसाक ताका कितें प्रॉब्लम आसा रे हांव अजूनय सांगता न्ही आतां मिनिस्टर जाला रिजायन फाल्यां जर कोणें जर म्हाका प्रूव केलें हांव आमदारचें रिजायन जाता म्हणून सांगलें मरे आनी तेजे वयर कितें सांगू बट कोणाचेर अन्याय जायना म्हणटा तुमी ह्या बाबतींत पळय सी ह्या एग्जामी प्रोसेस ही मागीर आमदार मंत्र्यांचे फावर एका घे तेका घे हितून अन्याय कित्याक म्हणटा तुमचे पयलीं जे मंत्री आशिल्ले तेचे अगेन्स्ट तुमच्याच सत्ताधारी आमदारान आरोप केल्ले गंभीर आरोप केल्ले तुमकांय खबर आसा की पयशे घेवन जॉब दिल्या म्हणून हें तरी तुमकां खबर आसा तूं सांगता पळय तेन्ना हांव मंत्री आशिल्लो इलेक्ट्रिसिटीचो म्हजेर आरोप केल्ले कोणें तुमचेर म्हणना कितें आसता कोणें केला तेजे आरोप करप न्ही हांवें करना म्हजे आरोप कशे करतले जे कोणें केला पळय तेन्ना तेका विचारप अशें चलता तेन्नाय भाजप सरकार आनी आतांय आहा भाजप सरकार आनी जो मंत्री आसता पळय तेन्ना फरक पडटा म्हाका रिक्वेस्ट केलो म्हणून हांवें दिलो जेन्ना सिनियर लिडर रिक्वेस्ट करता हांव कोण सदांच आभारी आसतलो तेंचे खातीर कसलीच डेव्हलपमेंटाची आनी कितें आसा खूब बारीक बारीक लोकांची प्रॉब्लम आसता सो हें न्ही की हांव करूं शकना हांव करतलो आनी तांकां म्हणजे तेंचे कितेंय इशू आसा आतां हांव फ्री आसतलो तेंची कामां करपाक म्हाका देंवयलो पळय म्हाका काडलेलो हो म्हाका सांगलेले फोर्सार तूं राव हांव जायनालो तुका आतां सांगता म्हाका रिक्वेस्ट केलो सिनियर पार्टीन आनी ऑनरेबल सीएमान रिक्वेस्ट केलो म्हणून हांवें रिजायन जालो म्हाका जर तूं वचून रिजायन दी रे म्हणून सांगलेलें जाल्यार हांव ताका विचारपाचें कित्याक रिजायन दिवपाचें सो म्हाका तेणें सांगूं ना न्ही सो प्रश्नूच ना म्हाका हें करपाचें म्हाका कितें भिरांत आहा म्हजें जेन्ना सगळें मन साफ आहा सगळे गोश्टी सारक्यो आहा जाल्यार वाय शूड आय गेट स्केर्ड अशेंच मरे एक फावटी हांव सांगता अशेंच मरे एलिगेशन मिलिंदाचें केल्लें आनी मिलिंद जेन्ना पावर मिनिस्टर हांव ना तेजे पयलीं आनी म्हजे मतदारसंघाचे मरे 14 भुरगे जाल्ले 14 सगळ्या परस हायेस्ट आनी जेन्ना म्हाका अशें विचारलें हांवें म्हणलें म्हजे टोटल भुरगे बदलले 62 हा अजून अशें म्हजें रिकॉर्ड तर 14 भुरगे पास जाले सो म्हजी चूक आहा तेंची चूक पास जाले म्हण चूक आहा सो तेन्ना हांव मंत्री बी नाशिल्लो सो अशें एलिगेशन खूब जातली बस तेजेर हांव भिना म्हाका कांय भिवपाचो ना जे भुरगे आसा तांकां सगळे हे आसा ओपन आसा दरवाजे तांकां दिसता म्हजो दरवाजो ओपन आसा तेणी म्हाका एप्रोच जावचें म्हजो नंबर सगळे कडेन मॅसेज घालचें हांव आपयता आतां तरी हांव ना पूण आय कॅन बी अ फेलिसिटेटर टू शो देम देयर ओन पेपर वाय दे गॉट 9 सो तुमच्या टायमार केन्ना इलेक्ट्रिसिटीन सुद्दां केन्ना अन्याय जावना कोणाचे अरे
तू सांगता नाही जाऊ ना म्हणून सांगलं नाही रे माझी दाखवायचं मरे कोणाची अन्याय झाली येऊ मरे पुढे आता एलिगेशन करपाक जशें तुझ्या एडिटरान केला पळय तशें खूप जाता हांव तेजें एलिगेशन खूप करूं शकता करूं आता करूं तुजें टायमार बरें दिसता तुमचो चॅनल आनी फुडल्या दुसऱ्या चॅनलाचेर करता एलिगेशन तशें सारकें जायना तो सिनियर एडिटर तुजो कळ्ळें तुका आनी हे आय रिस्पेक्ट हिम Either whether to continue the respect or no, I don't know. I would request him to clarify his statements on his newspaper once more time through your medium to finish that issue. I don't want because Raju Babu कितें I know him before he was in Lokmat. तेजे पयलीं आनी खंयचे पेपर आसा सगळीची हिस्ट्री म्हाका खबर आसा सो आय डोंट वॉन्ट टू गो इन ऑल द डिटेल्स म्हाजें कितें आसा की तेणें कितें केलां पळय इफ यू कॅन प्रूव I will be most happy to come and meet him to show me that is proved and I told you I will resign as MLA. इतले कॉन्फिडन्स आसा म्हजे कडेन सो अशें एलिगेशन करप कोणाक निर्लिम्मत म्हणजे तेजें चरित्र जें येवप ताका पळय खंयचें जर कॅरियर कोणाचो बिल्ड करता पळय तेका खूब टायम लागता आनी एकदां एलिगेशन करतरी म्हणजे 10 भशेन लोक विचार करता अशें ना करप म्हाका दिसता म्हजेर जर हांव तुका सदां ओपन हँड दिता मरे म्हाजें कितें चुकलें हांव लोकांक सांगता म्हज्या मद्दल सांग म्हजें चुकलें म्हाका येवन सांगा सो अशें जर राजू बाबाक जर कोणा एलिगेशन म्हाका आपोवपाचो हांव राजू बाबान तो फाटीं आपयलो हांव चायेक बसलो तेजे वांगडा तेणें म्हाका हे मनशान सांगलां अशें हांव म्हाज्या वांगडा बसयल्लो हांव तेजो थंयच काबार करपाचो विशय पेपराचे येदे व्हडले हाडून बेश्टो इश्यू करपाचो तुमकां दिसना हें जें इतलें प्रकरण भायर येयलें किंवा जे आरोप जाल्या तुमचेर तेजे फाटल्यान तुमच्या पार्टीचे लोक आहा तेंच्यांनीच दिलां सगळें खाद्य की बाबा हे पळय हें अशें जालां म्हणून अरे तुमी तेजेर कांय उलयना हांवें आत्तां तुका म्हाका सांगलां मोबायल बट अशें लायव्ह फोन करून तुमकां सांगतले कितें म्हाज्या मनात कांयच ना न्ही म्हाज्या जो तो तुका सांगूंक शकता तो म्हाका कितें सांगूंक शकना बिकॉज हांव रिपोर्टर म्हणून सांगतलो तो तुमचो कलीग आसूं शकता तो तुमकां सांगपाना तूं समजना पळय अल्टिमेटली लास्टाक कितें आसता कलीग इम्पॉर्टंट और रिपोर्टर इम्पॉर्टंट कलीग तेजो प्रॉब्लम सॉल्व करूंक शकतालो न्ही रिपोर्टर प्रॉब्लम सॉल्व करूंक शकता कितें प्रॉब्लम आसल्यार सो म्हाका जर ताणें सांगलें ताका लागून कशें जाता आतां जर कितें आसा तेजेर जर तकलेन कितें आसा ताका वचून घरा कडेन वचून ताका हाडटा आनी दाखयता तेजें कितें आसा ओके आतां फुडली इनिंग तुमची नवी स्टार्ट जातली तुमी लोकांक टायम दितले म्हणटा टायम दिता रे हांव अजून नो कुडचड्यार आतां वचून तुमच्या टायम लोकांक. दितलो पूण एक गजाल हांव ऑन कॅमेरा रिकॉर्ड म्हणजे मान्य करता केन्नाय आमी तुमकां फोन केलो जाल्यार तुमी आमकां रिवर्ट बॅक करताले सांगताले इवन हांगा सुद्दां येयल्यार तुमी आमकां केन्नाच हें करूंक ना जाय तितले विचारा जाय तितले घ्या म्हणटाले सो ते आमी खंय तरी आतां मिस करतले तुमची ती स्टायल सगळी सो नवो आतां मंत्री येतलो सो ऑल द बेस्ट ताका ऑल द बेस्ट हें हांवें तो कोणाक दितलें म्हाका खबर ना PWD लॉ कितें लॉ भितर खूब काम आसा एनडीजेएस म्हणटा इज अ व्हेरी कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट आतां पयर हांवें वचनी पयलीं आमचे झेरॉक्स मशीन सारकी चलनासली कंप्युटर चलनासले प्रोसेस खूब टायम लागतालो हांवें ITG कडेन डिपार्टमेंटाक लॉंग टायप करून तेणी इमिजिएटली आमकां न्यू कंप्युटर न्यू दिवपाचें आनी तेणी मेंटेन करपाचें ऑन युजर फी हे सगळे फायनान्साक एग्रीमेंट करून एक्चुअली आतां लॉंच करपाचो आशिल्लो तो फाल्यां कोण करता ते कित्याक हितून भितर कितें जाता लोकांक ते झेरॉक्स करपाक मशीन आसना थंय स्कॅनिंग करपाचें मशीन चलना मागीर लोकांक त्रास जाता सो हेजे खातीर आमी पयलीं फर्स्ट हांवें ITG एम्पॅनल एजन्सी घेतली तेजे कडेन जावना आतां हांवें सिस्टमूच चेंज केलो आतां जे युजर फी 10 रुपया 15 रुपया 20 रुपया घेता ते डायरेक्ट फायनान्शियलतल्यान CM कडेन पास करून तेंच्या अकाउंटान वयतले आनी ते अकाउंटांतल्यान पयशे सगळे इन्फ्रास्ट्रक्चर आमकां दितले असो हांवें संकल्पना अशें खूब हांवें केल्लें सो ते सगळे गोश्टी सांगपाक गेले म्हाकाय दूख भोगता कितें आतां हांव ना ते पळोवपाक पूण हांव दूख भोगता कितें हांव ना इम्प्लिमेंट करपाक पूण हांव तो मनीस जो म्हजे बदले येतलो पळय ताका घेवन बसतलो ताका एक्सप्लेन करतलो कॉन्सेप्ट आनी तेजे बरें जर तो करूंक शकता तेन्ना आयुश्य करचें तरी आशिल्ले निलेश काब्राल तांणी खुले म्हणजे जे कितें प्रश्न आहा तेज्यो जापो दिल्यो गोमंतकाचेरूय तांच्यांनी खूब कितें कितें भाश्य केलां ते म्हणटा की आमी केल्ले आरोप हे खरे न्हू फटीचे आरोप अशे तरेचें भाश्य केलां पूण आमी सुद्दां खंय तरी जे आमकां इनपुट्स मेळटा तेचेरूच करता तुमी म्हटलां तशें फुडें तुमी कितें तें हें करतलेच हांव नेने बाब म्हाजें एकूच सांगता की म्हाजेर आतां एकटो हांव तुका दाखयता आतां तो बाब म्हजे कडेन थंय आसतलो तेणें फेसबुकार तुमचो पेपर घातला आनी तेणें कॅल्क्युलेशन केलां एक कितले 30,000 रुपया इंटू इतले पोस्ट इतले कोटी हांवें केल्या म्हण ताका कितें दाखोवपाचें दाखयतलोच रे फुडें असले आरोप करपी लोक खूब आसतले पूण तत्वां भितर ते मनशान जर म्हाका हो मनीस जो हे 40 लाख दिल्या म्हणटा पळय हे मनशाक हाडलो न्ही हांव म्हाजोर म्हणपाचें पूण आतां हांव मिनिस्टर ना मरे आतां पूण आरामान दाखय मरे म्हाका आतां कांय कोणाचें करूंक शकना न्ही पूण आतां पूण हाडा मरे ताका घेवन आतां तो तुकाच फोन करून सांगलो पळय आतां मिनिस्टर ना मरे ताका येवन म्हाका सांगपालें बाबा हे तुजे वयल्यान सांगपालें हो जो हे केला म्हणटा म्हाजे खातीर सो आमी हांगा थांबता सरान पॉलिटिशियन म्हणून जापो दिल्या थोड्यो आनी आमी रिपोर्टर म्हणून विचारल्या सो ह्या नोटाचेर आमी थांबता तुमी पळयत रावात गोमंतक TV